येरादारी मंत्री माविनान मीटर हाडून व्हडलो घोळ केला. आता एबेस टॅक्सी येतकूच ते मीटर कोणाच्या गळ्यांत बांदचे आमदार मायकल उलयल्लो. पयलोय ताणें घोल केलो तो. कितें घोल केलो? मिटर घालून हायकोर्टाचेर घातलें. मागीर कितें केलें? मिटर घालून कितें केलें? सांग मरे कितें केलें तें. तुमी आतां सगळे जाण मिडिया मरे. व्हेरी व्हेरी एप असल्यार मीटर नाका म्हटलं तेणे आता. एप जर तुम्ही घेतलं, एपान तुम्ही जॉईन झाले जाल्यार मीटर नाका. आतां मिटर कितें करूया? कोणाच्या गोमट्यान घालया ते? आतां दिल्या ते मिटर कोणाच्या गोमट्यान घालया? तुम्ही सांगपाक जाय कितें ना ना ते तुम्ही सांगा मरे. प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज व्हेरी पॉवरफुल इन दिस नेशन. Goa being a small state, you have forced our taxi owner to put meter in the car. Now where will take the meter and go? 11,000 मीटर घेतला मरे सगळ्यांनी. कितें ते फ्री मेवले कितें रोडार पडलेले मीटर? एवरी टायम मीटर हे करपाक एनहान्स करपाक 5,000 रुपीज. कोणाक वयता ते पयशे? मजगती ह्या वक्तव्या उपरांत मंत्री माविनाक गाठलो जाल्यार तो म्हणटा थोड्यांक विनाकारण वक्तव्यां करपाची संवय जाल्या. कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाणान खंय मीटर घातिल्ले. तेजेर कांयच करूंक मुडपाचें ना. सगळ्यांक खबर आसा TTAची कोर्टान वचून कोर्टाचे आदेश प्रमाणे मिटर घातलेले आनी मिटर घेवपाचे सगळो निर्णय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाशनो मुणे घेतलेलो. मातशें रिकॉर्ड चॅक. पूण तुमकां ब्लेम करता तो डायरेक्टली. ते म्हाका थंय थोड्यांक ती संवय आहा उलोवपाची. समजलो न्हू. हांव वाडोवपाक सोदना. कितें प्रॉब्लेम सुटावो जातलो जाल्यार उलोवपाचें आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें म्हाजो केन्ना पूण उद्देश. कितें पर्सनली कितें आसा काय म्हणून तुमचेर पर्सनली आयक ते ताका तुमी विचारा न्हू. म्हाका कितें विचारता? म्हाजें कांयच ना न्ही. आय एम नॉट बिटर अबावट इट. थोड्या संवयच आहा मरे. हिंगासून थिंगा थिंगासून हिंगा कितें उलोवपाचें संवय आहा न्हू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.